नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही पळया ही केळी आसा भाजयेची आनी हेजी कापाय भाजता, हेजे चिप्सूय करता। तेन्ना आयज हांवें 2 केळी पळय घेतल्या आनी कापल्या आनी वयली साल काडल्या म्हणजे स्कीन, आनी ती उदकान घालून दवरली आनी 1 पिंच भितर मीठ घातलें आनी दवरली ती, आनी आतां धुली ती आनी काडली भायर। आता तिका वयर पेस्ट लावया आनी बऱ्यापैकी भाजूया रव्यान। ती कशी करप पेस्ट आनी कितें साहित्य लागता तर ही पळय हळद, लाल तिखट, हे कोरिएंडर पावडर म्हणजे सुकी कोथमिरीचो पावडर, मीठ आनी हो आसा आगळ। आता कोणा कडेन आगळ ना तेंच्यांनी न्ही लिंबूय घातल्यार जाता, नाजर आमटाणीचें उदक करून घातल्यार जाता। आनी भाजपा खातीर हे पळय तेल, 1 असलो चमचो तांदळाचें पीठ आनी रवो। आनी हे आतां शिवराक म्हणजे जे दीस तुमी लसूण आलें खायना पळय ते दीस आतां चवथ आसा किंवा सण आसा तेन्ना अशें करून भाजल्यार बरी लागता कापां। आनी आतां तुमी शिवराक आसा पण हे खाता कांदो बीन खाता पळय तेन्ना हितून आलें आनी लसणीची पेस्ट करून घातल्यारूय जाता, कळ्ळें? तशें करून घातली न्हू आनी भाजल्यार बरी लागतात आनी अशी शिवराकाक बरीच लागता। आनी कोणाक आतां समजा कोरिएंडर पावडर ना तेंच्यांनी कोरिएंडर पावडर ना घातल्यारूय जाता। आतां हेची हांव पेस्ट करता। ही पळया आतां ह्या आयदनान बावलान आसलें पळय तितलें मिक्स केलें आनी इल्लेशें उदक घातलें आनी पळय अशी पेस्ट करूंक जाय केली ती। आनी हे पळय ही आतां बनानाची कापां आसा पळय केळ्यांची तेंकां लायली अशी लावपाक। आतां हे कापांक हांवें सगळ्यांक लायली पेस्ट आनी आतां भाजपा खातीर रवो आनी पीठ घेतला तांदळाचें ते मिक्स करुया। एका 5 मिनटां दवरल्यार पुरो। हे आतां तवो आसा पळय तो तापला, ताचेर तेल घातला आनी हे पळय अशें कापांक रवो लावप। आतां हे लायला न्ही, आतां हेंकां आमी तव्यार घालुया। आनी ही भाजप आतां। हे पळया आतां ही हांवें परतीली निकती, रवो बीन पळया बरो लागला पळया सुंदर आनी खावपाक बरी लागता। आनी कोरिएंडर पावडर म्हणजे कोथमिरीची पावडर बीन घातली काय वास मातसो बरो येता। तुमी अशीच भाजून पळया। आतां ही भाजून जाली की ना तुमकां रेडी टू सर्व करता। ही पळया आतां ही भाजून जाली, आतां ही काडुया आनी रेडी टू सर्व करुया। हे पळया आतां ही केळ्याची कापां रव्यान भाजलेली रेडी टू सर्व केल्या तुमकां आनी बरी टेस्टी लागता ही। भुरगीं सुद्दां आवडीन खातली। अशीच तुमी न्हू तुमच्या घरा मुद्दम करून भाजून न्ही भुरग्यांक दिया। आनी त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा आनी कॉमेंट्स बरें करा। सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा। आनी हो तुमी आतां व्हिडिओ म्हजो पळयता न्ही, आतां पळयता आनी मागीर पळयता तेंकां हांव मना पासून सांगता खरें ना तुमचें देव बरें करूं।